भक्तांनी गणपतीचो योकार व्हडात दाबाजन केलो। गणरायाच्यो वेगवेगळ्या मूर्त्यांची लोकांनी भक्तिभावान घराघरात पूजा अर्चना सुरू केल्या। पळयात गोंयभरच्या गणरायाचे काय उर्बे भरीत खीण। नमस्कार। आमकां सगळ्यांकच खबर आसा हो जो चवथीचो सण आसा तो सगळ्यांचो धूम धजाक्यान मनोवपाचो। आणि जी चवथ जी आसा ते वेगवेगळ्या गांवांत वेगवेगळ्या पद्धतीन मनयतात। आज आमी पैंगीण वेलवाडा हांगासर आसात आणि ह्या वाड्यार अशी एक चवथ आसा जी चवथ एकाच जाग्यार दोन गणपती पुजे लायतात आणि त्याच बरोबर हे दोनीच्या गणपतीक मकर सुद्धा आसना। आमचे वांगडा आसात ज्या घरात गणपती पुजे लावपी ती आई आसा। आमी जाणून घेवया तिचे कडल्यान हे दोन गणपती पुजे लावपा फाटलें कारण कितें काय म्हणून। आई तुमचें नांव कितें? हांगा तुमी दोन गणपती कित्याक लागून पुजे लायता? लोक सगळे एक लायता। पहिले सान आम्ही खावगाव शाळेन एक गणपती लायता ते दांडेचो कोण ना खावतो ना दुसरो गांव गाम म्हणल्यार दुसरो आमगे थंय शेतात देवा शिरीचे थंय शेताडे एक दांडो उरतालो तो आमगे ना थंय तो नाम देता तो गणपती मावान मागीर हांगा करून आयलो तुमचे दोनूय गणपती कडेन लायतात। म्हणजे तुमगेलो न्ही तो म्हणजे दोन्ही गणपती पुजे लायतना आरती बी तुम्ही दोन फावटी करता काय एकच फावटी कितें करता? एक गणपती चेडो करता आनी एक गणपती तेगे चेडो करता। पुजे करपी दोगांनी दोग जाण आणि बाकीचे सगळे व्यवहार तुम्ही डबल करता? डबल म्हळ्यार एक कडेन करप सगळे म्हणून ना एकूण हेजेर करता। आतां अशें कितले वर्सां जाले सुरू जालें तुमगेलें? खूब वर्सां जालीं। अंदाजे कितले वर्सां जाले? 50-60 वर्सां गेले म्हाका डायरेक्ट 60 वर्सां जालीं। ते पयलीं आमकां आसा आनी हें करता आसतना तुमी आतां मकर बीन हांगासर ना लोकां मकर बी लायली? मकर बी लायता आमी करूंक वचना। पूण मकर लावूं जाता लावून जाता पूण करूंक येळ मेळूंक जाय न्ही। येळ मेळ्ळी म्हणल्यार करूंकूच वचना। तुमगेलो गणपती आसा तो कितले दीस पर्यंत उरता? आनी जे दीस लायतात आनी कोणी सांगून बीन गेले जाल्यार 5 दीस 9 दीस असं 5 दीस समज दवरता जाल्यार दोनीगे दवरता काय? दोन्ही दवरतात दोनीगे दवरता। आनी अशें वेगळ्या तरेन अशें दोन गणपती एकठांय आयल्या तेन्ना खुबशे लोक पळोवपाक बीन येतात आनी येयले तेन्ना सगळे गजाली विचारून बी घेता? सगळे गजाली विचारून घेता। आनी वेगळेपण अशें कितें आसा ह्या गणपतीचे बद्दल तुमचें? फक्त दोन लायता म्हणजे तुमचो एक थंयचो गणपती एक हांगचो दोन्ही मेळून एकठांय करता। ओके। तुम्ही पळयलें आसतलें की हांगासर ह्या पैंगीण वेलवाड्या वयली ही वेगळ्या पद्धतीची खास करून एकाच बरोबर दोन गणपती पुजे लावपाची ही परंपरा गेली कितल्याशा वर्सां साकून ती हांगासर तांच्यांनी चालू दवरलेली आसा। गोंयकारांक ह्या चवथीच्यो शुभेच्छा दिता। आज गणरायांचें आगमन सगळ्यांच्या घरांत जालां। आतां तुमी पयलीं आमची आरती जाली आनी आतां फुडले 1.5 दिसाचो आसा, 5 दिसाचो आसा, 7 दिसाचो आसा, अनंत चतुर्दशी पर्यंत 11वो दिसाचो अशें हो आमचो गणेश चतुर्थीचो सण आमी सगळे गोंयकार मोठ्या दबाज्यान आमी सगळे मनयतात। आनी आज इतलेंच सगळ्यां कडेन मागता की आज जेन्ना आमी गणेश चतुर्थी मनयतात तेन्ना गणेश देव हो आमचो निसर्गाचो देव अशें आमी सगळे मानतात आनी निसर्गा खातीर आमी एनवायरमेंटा खातीर वावर करपा खातीर आमी सगळ्यांक उलोव मारतात की निसर्ग आमचो सांबाळून दवरया। ह्या गणेश चतुर्थीच्या निमित्तान हांव सगळ्यां कडेन मागता की निसर्ग टिकोवन दवरपा खातीर, निसर्गा खातीर वावर करपा खातीर आनी निसर्ग आमकां एनवायरमेंट सेव करपा खातीर जितल्यो गोश्टी आमी करपाक जाय तितल्योय आमी सगळ्यांनी व्हडल्या धाकट्या सगळ्या पिळगेनी मेळून करची आनी निसर्ग देवतेक ह्या खऱ्या अर्थान सपोज आमी एक तांकां हें करतले जाल्यार म्हाका दिसता निसर्ग आमचो सांबाळून दवरप हेंच आमचें कर्तव्य आसा। परत एकदां सगळ्यांक एकदां गोंयकारांक शुभेच्छा दिता आनी हो सण हो विघ्नहर्ता देव जो आसा आमी विघ्नहर्ता देव म्हणटात ताका ताणें आपले सगळे गोंयकारांची जिवनांत कितें विघ्नां आसा ती दूर करची, तांच्या जिवनांत भरभराटी हाडची, बरेंच तांकां सगळ्यांक आयुश्य आनी आरोग्य लाभचें इतलें मागता आनी गोंय म्हणजे फुडें व्हरता आसतना गोंयय बरें समृद्ध जावपा लागली सगळ्यांनी हातभार लावचो अशें म्हणटा। देव बरें करूं। गणेश चतुर्थीचे परत एकदा शुभेच्छा। 37 आमचो साजरा उत्सव करता आणि हेतून सगळे भुरगीं सारके एकदम प्रेमान येतात आणि एकदम उत्साहान आपले कार्यक्रम करतात। फॅन्सी ड्रेस असता, डान्स कॉम्पिटिशन असता आणि बाकीचे ड्रॉइंग असताले, म्हणजे रांगोळी असताले, असे तरेतरेचे कार्यक्रम करतात आणि हेतून सगळे सहभाग जातात। तिथं आमकां सुद्धा खूप आनंद दिसता पळोवपाक की भुरगीं खूप फुडें शिकलेले असतात, तांकांय प्रोत्साहन दिता आणि सगळे मिळून बरे वावरतात। सो म्हाका दिसता अशेंच फुडें अशें तेंचे आसूनी आनी सगळ्यांचो सहभाग आसूनी आनी तेंचो
गणेशान ताका सगळ्यांक आर्शिवाद दिवपाचो आनी तेंचे सगळ्यांचे बरें जावपाचें. देव दरम्यान विनायक कला संघान दर वर्ष पद्धतीप्रमाणे ह्याही वर्सा विविध कार्यक्रमांचे, सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे तसेच खूपशा स्पर्धांचे जे भुरग्यां खातीर डान्स कॉम्पिटिशन आसूनी, मागीर एलोकेशन कॉम्पिटिशन्स आसूनी, फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आसूनी ह्याही वर्सा तशेंच तेंचें आयोजन केल्लें आसा. विनायक कला संघाचो एकूच उद्देश आसता की दर वर्षे हे कार्यक्रम आनी स्पर्धा आयोजन करण्या फाटी की भुरग्यांक खंय तरी आमच्या भुरग्यांक एक प्लॅटफॉर्म मेळपाचो आनी आमकां सगळ्यांक खबर आहा की ह्या आमच्या विनायक कला संघाच्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान आमची गायन क्षेत्रांतली सुद्दां भुरगीं नॅशनल लेवलाचेर पावल्लीं आसा. खुबशे भुरगीं एलोकेशन कॉम्पिटिशनाचे खूब बरे लिडर्सूय जाल्ले आसात. कार्यक्रम सांस्कृतीक जतन करपाचें कार्य आमी करता. कला संघान सगळ्या धर्माचे, सगळ्या जातीचे लोक हांगासर जे एकठांय जाल्या आणि MMC गार्डनान हो गणेशोत्सव साजरो करता. ह्या वर्साचो आमचो थीम आसा छत्रपती शिवाजी महाराजांचो आमी देखावो केल्लो आसा. तेतून आमी म्हटलेलें आसा की हे हिंदवी स्वराज्य व्हावं ही स्त्रींची इच्छा. तशेंच छत्रपती शिवाजी महाराज हे आमचे दैवत आसा. त्यांची आज आम्ही हांगा देखावो केल्लो आसा. गणपती बाप्पाच्या चरणा कडेन प्रार्थना आमी करता सगळे विनायक कला संघाचे मेंबर, तेंचे कुटुंब की आमच्या ह्या वास्कोन, गोंयान आणि भारत देशान सुख समृद्धी नांदो, सगळ्यांक उत्तम आरोग्य उदंड आयुष्य लाभो आणि आमच्या देशाची अशीच प्रगती जावो. आमचो देश भारत देश विश्वगुरू हो. आणि आयचो विनायक कला संघाचो उत्सवाक जे 19 सप्टेंबर ते 28 सप्टेंबर पर्यंत आसा. तातूंत विविध कार्यक्रम आसा, पुजा आसा. सगळ्यांनी येवपाचें, पुजेक लाभ घेवपाचो आनी आमचो देखावो जो आहा पळय तो सगळ्यांनी पळोवपाचो. हे तुमचे कडेन मागणी मागता. देव बरें करूं. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार.